कर्नाटका उपरांत आता मॉन्सून गोंयांत पावला। महत्वाची गजाल म्हळ्यार वर्स पद्दतीप्रमाण नियोजित वेळ आणि जाणकारांचेर अदमास फटीचे थारायत मॉन्सूनाच्या पावसान 10 दीस पयली हजेरी लायली। केरळ, कर्नाटका उपरांत आता मॉन्सून गोंयांत पावला। फुडल्या 2 ते 3 दिसांत गोंयांत उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। मॉन्सूनाचो प्रवास पळयलो जाल्यार फुडल्या 2 ते 3 दिसांत मॉन्सून देशाच्या 40% भागात हजेरी लायतलोसो दिसता। फुडल्या कांय दिसांत मॉन्सून महाराष्ट्रा सयत आंध्र प्रदेश, मिझोराम, सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालच्या कांय भागात पावतलो। गोंयांत पडिल्ल्या आडवळ्या पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या। उटंगाराच्या पावसाक लागून तामोसे वाठारांतल्या शाणू तेली हांच्या घराचेर सायल्याचें झाड पडून घराचें लुकसाण जालें। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून घराचेर पडिल्लें झाड कातरलें। तशेंच हवामान खात्यान 25 मे ते 29 मे मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला आनी 30 ते 31 मे मेरेन येलो अलर्ट जारी केला। गोंयांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। उत्तर गोंयांतल्यो तळी, न्हंयो, घसघशे, खणपीट आनी हेर सैमीक उदका साठ्यांचेर वचपाक 2 म्हयने बंदी घाल्या। हे संबंदात उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी यशस्विनी बी हांणी शेनवारा आदेश जारी केला। जिवीत हानी टाळचे खातीर जिल्ल्यांतल्या सैमीक साठ्यांनी देंवपाक बंदी घालपाचो हो आदेश जारी केला। शिरगांवा लयराई देवीच्या जात्रे वेळार जाल्ले चेंगराचेंगरीक देवस्थान समिती अजिबात जापसालदार ना। चेंगराचेंगरीक प्रशासनूच पुरायेन जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप देवस्थान समितीन केलो। लयराई देवस्थानाच्या महाजनांची आयतारा बसका जाली। हे बसके उपरांत देवस्थान समितीन आपली भूमिका स्पश्ट केली। तशेंच दुर्घटनेत मरण पाविल्ल्या दर एकल्याक 1 लाख रुपया तशेंच जखमी जाल्ल्यांकूय अर्थीक मजत करपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतलो। भोमाच्यान वचपी राष्ट्रीय महामार्गाच्या विशयाचेर सरकार जो मेरेन ठोस आश्वासन दिना तो मेरेन पंचायतीन सरकाराच्या कसल्याच कार्यावळींनी वांटेकार जावचे न्हय। पंचायतीन सरकारी कार्यावळींचेर बहिष्कार घालपाची मागणी करीत भोमा पंचायतीन तसो थारावूय पास केलो। पूण ग्रामसभेत घेतिल्लो बहिष्काराचो थाराव कायद्यान योग्य आसा की ना ते पळोवन पंचायत योग्य तो निर्णय घेतली, अशें पंच वांगडी दामोदर नायक सांगता।
चिमला जाल्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी मेगा प्रकल्पाक खर विरोध केलो. चिमला येवपी प्रशासन स्वयंभाविशीं ग्रामस्थांनी पंचायतीक जाप विचारली. चिमला उपरासपी कोयराची आनी उदकाची समस्या जाग्यार घालपाची मागणी करीत मेगा प्रकल्पांक खर विरोध दर्शायलो. पावसा पयलींच्या कामाचेर लेगीत पंचायतीन आडनदर केल्ल्याचो मुद्दो चिमलकारांनी ग्रामसभेत मांडलो. पंचायत वाठारांत येवपी प्रकल्पाविशीं कुडतरे पंचायतीच्या ग्रामसभेत चर्चा जाली. गांवांत बेकायदेशीर कामां करपा खातीर सरपंच लाच घेता असो आरोप मायना कुडतरेच्या लोकांनी ग्रामसभेत केला. मात ग्रामसभेत लोकांनी केल्ले भ्रष्टाचाराचे आरोप सरपंचान न्हयकारले. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत हेर महत्वाच्या विशयाचेर चर्चा जाली. तशेंच पंचायतीन ह्या समस्यांचो सुटावो करचो अशी मागणी ग्रामसभेत जाली. कोरगांवची बायोडायव्हर्सिटी कमिटी कसलेंच काम करिना ते खातीर ती बरखास्त करची असो थाराव कोरगांव ग्रामसभेत एकमतान पास जालो. तशेंच कोयर बेकायदेशीर बांदकामां आनी रस्त्याक पडिल्लीं फोंडकुलांचेर चर्चा केली. आयतारा कोरगांवची ग्रामसभा उपसरपंच दिवाकर जाधव हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. हे ग्रामसभेक 9 पंच हजर आशिल्ले. आयतारा मार्ना शिवोले जाल्ले ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. सगळ्यांत पयलीं सिवरेजीचो विशय, शिवोले चर्चीच्या फावंटनाची सारकी देखरेख नाशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. तशेंच लोक रस्त्यार कशाय कश्यो गाडयो पार्क केल्ल्यान येरादारेची गचमुड्डी जाता अशे साबार मुद्दे ह्या वेळार चर्चेक आयले. फाटली सुमार 17 वर्सां जाली कुंकळे उद्देगीक वसणुकेत उडयल्ल्या धोकादायक कोयराच्या डंपाक लागून थळाव्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. ह्या डंपाचेर धापिल्ली ताडपत्री लेगीत आतां पिजिल्ल्यान पावसाच्या उदकान घातक रसायनां उदका स्त्रोत्रांत व्हांवून गेल्ल्यान ती दुशीत जाल्यात. हे सगळ्याचे परिणाम थळाव्यांक सोंसचे पडटात अशी खंत आतां थळाव्यांनी उक्तायल्या. देखून आतां तरी बेगोबेग दखल घेवन हो डंपाचो विलो लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
केरये खांडेपार महामार्ग अपघाती क्षेत्र जाल्लें आसा. शेनवारा रातच्या वेळार पणजे सावन MRF कंपनीन कामगारांक घेवन वचपी बशीचो स्वयंअपघात जावन डिवायडराक धपको बसलो. बशी मुखार गोरवां आयिल्ल्यान हो अपघात घडलो अशी म्हायती मेळ्ळ्या. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. मात ह्या रस्त्याचेर सायनबोर्ड आनी सिग्नल नाशिल्ल्यान अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. राज्यांत अपघातांचें सत्र सुरूच. वाझे शिरोड्या नव्यानूच हॉटमिक्स केल्ल्या रस्त्याचेर एका स्वयंअपघातात एके बायलेक गंभीर दुखापत जाली. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण एक जोडपें दुचाकीचेर वतालें तेन्ना तांकां रस्त्यार अदमास येवंक नाशिल्ल्यान हो अपघात घडलो. गंभीर जखमी जाल्ल्या बायलेचेर सध्या उपचार सुरू आसात. आयतारा आसगांव जाल्ली ग्रामसभा रस्तो रुंदीकरण तशेंच हेर विशया वयल्यान बरीच तापली. थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण हो एक गांव देखून रस्तो रुंदीकरणाक तांणी विरोध केला. तशेंच आसगांव येवपी नायट क्लबाक थळाव्यांनी विरोध केल्लो. ते प्रमाण पंचायतीन तो बंद उडयल्ल्यान थळाव्या लोकांनी पंचायतीचे उपकार आटयल्या. आडवेळ्या पावसाक लागून आमठाणे धरणाच्या उदकाची लेवल साधारण 1 मीटर वाडिल्ली आसा. आडवेळ्या पावसाक लागून सध्या आमठाणे धरणात साळ बांदांतल्यान उदक सोडप बंद केलां. आयतारा सकाळी दिल्लीच्या शाहदारा वाठारांत आशिल्ल्या ई-रिक्षा चार्जिंग स्टेशनार उजो लागून दोगा तरणाट्यांक दुर्दैवी मरण आयलें, जाल्यार 4 जाणांक दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. दुखापत जाल्ल्यांचेर उपचार सुरू आसात. चार्जिंग स्टेशनाक उजो लागताच उजो पालपी दळाचे अधिकारी घडणूक थळार पावले आनी उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो. चार्जिंग स्टेशनाचेर कांय प्रमाणात लुकसाणूय जाल्ल्याचें कळटा.
हालीसराक खुबशे तरणाटे भुरगे गुळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात। मध्य प्रदेशाक सोरो तस्करी प्रकरणात पोलिसांनी तिगांक ताब्यात घेतल्या। 10 लाख रुपयाचो सोरोय जप्त केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो सोरो एका गाडयेन भरून व्हरतना सापडिल्ल्याचे पुलीस सांगतात। फुडलो तपास सुरू आसा। आसाम पोलिसांनी करबी आणि कचार जिल्ह्यात धाड घालून 11.5 करोडाची गुळे वखदां जप्त केली। या प्रकरणात एकल्याक अटक करून ताचे कडल्यान 84 ग्रामाचे हिरोईन जप्त केल्ल्याचे कळटा। तशेंच गुळे वखदां तस्करी खातीर वापरिल्ली गाडी बी ताब्यात घेतल्या। फोंडचे भाटवळवय हांगच्या पारंपरीक मानशेचे घाण्णो काडून मानशेक दारा बसयली। हे मानशेक उत्पन्न कांयच ना, मात वांयगण आणि शेती रोवपा खातीर उदकाचो स्त्रोत संतुलित राखपा खातीर दर वर्सा मानशेच्यो घाण्णो काडटात आणि दारा बसयतात, अशें मानशेचे अध्यक्ष गिरीश नायक हांणी सांगलें। अंदूच्या शिक्षणीक वर्साची सुरवात 4 जूनासावन जातली। अशें आसतना एके वटेन पावसान पुराय राज्यभरात आपली हजेरी लायिल्ली आसतना भाटल्यातल्या सरकारी शाळेची मात दुर्दशा जाल्ली आसा। शाळेच्या छप्पराक गळटी लागिल्ल्यान सध्या दुरुस्तेचें काम सुरू आसा, पूण शाळेंतल्या हेर सामानाचे पावसात भिजून लुकसाण जाल्लें आसा। नितळ आणि सोबीत शार अशी वळख आशिल्ल्या दिवचलच्या बाजारांत सध्या व्हडा प्रमाणात आडसरांच्यो कट्ट्यो साचल्यात। या कट्ट्यांक लागून जळारांय वाडल्यात, देखून जीवघेणी पावसाळी दुयेंसां पातळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। फाटली सेगीत 2 वर्सां बाजार वाठारांत डेंग्यूच्या दुयेंसान धुमशण घाल्लें। आडसरांच्या कट्ट्यांचो कोयर पळयत जाल्यार हो प्रकार जीवघेण्या रोगराईक आमंत्रण दिवपा सारको आसा, अशी भिरांत थळावे उक्तायतात। भलायकी खात्यान हे समस्ये कडेन लक्ष दिवचें अशी मागणी तांणी केल्या।
नेरुल कानोळे रस्त्याचेर आशिल्ल्या मॅनग्रुव्जांची सामकी चवथिकाय जाल्ली आसा। ह्या झाडांची कत्तल केल्ली आसा, तशेंच उदकूय दूषित जाल्लें आसा। कोण तरी सिवरेजीच्यो घाणयारे उदक हांगा उडयता आसूंये असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला। जळीमळी कोयरी पातळिल्लो आसा। संबंदीत अधिकाऱ्यान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी जावपाक लागल्या। सुमार 40 वर्सां उपरांत छत्तीसगड पोलमपड ह्या गावात विजेची पुरवण जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी खोस उक्तायला। फाटली 40 वर्सां जाली थळाव्या लोकांनी काळखात दीस काडले। मुळाव्यो साधन सुविधा लेगीत तांकां नाशिल्ल्यो। देखून पोलमपड गांवच्या लोकांक एक खोशेचो खीण थारला। दिल्लीत उटंगाराच्या पावसान बरोच तुमाकूळ घाल्लो आसा। उटंगाराच्या पावसाक लागून शारांत रस्त्यांचेर उदक तुंबले, झाडां उमटून पडलीं, तशेंच फ्लायटीचेरूय बी परिणाम जालो। हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 82 किलोमीटर इतलो वाऱ्याचो वेग आशिल्लो, तशेंच 81.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। पावसाक लागून 49 फ्लायट्स डिले जाल्ल्याचें कळटा। वादळी वाऱ्यात सयत पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून हिमाचल प्रदेशात सामको खोदळ घाला। सामकोच उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान गाडयो व्हांवून गेल्यो, तशेंच कांय गाडयांचेर झाडां पडिल्ल्यान 20 ते 25 गाडयांचें लुकसाण जालें। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। मजगतीं हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी करून वादळी वाऱ्यात सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या। अमृतसरात सध्या डेंग्यू आणि चिकनगुनियाच्या दुयेंतींनी बरीच वाढ जाल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 7 डेंग्यूचे दुयेंती जाल्यार 16 चिकनगुनियाच्या दुयेंती नोंद जाल्यात। आनी ह्या दुयेंतींनी वाड जावची न्हय म्हणून लोकांनी आपल्या जिवाची जतनाय घेवची, तशेंच भायर भोंवता आसतना लांब हाताचे कपडे घालचे अशें आवाहन दोतोरांनी केलां। थंडी, जोर, दोळे दुखप, जॉयंट दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां। जाल्यार आंगार रॅश येवप, उलटी जावप, तशेंच थंडी आणि जोर ही चिकनगुनियाची लक्षणां। कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून आयल्यार रोखडेंच कळीत करचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां।